नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरो बावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारुया हेडलायन्साचेर. हडफडे उजो लागपाच्या प्रकरणातले मुख्य दुबावीत गौरव आणि सौरव लुथराक सुनायल्या 5 दिसांची पुलीस कस्टडीची ख्यास्त. लुथरा भावांचेर जातली खर कारवाय, आदोगादाची माहिती. बर्ज बाय रोमियो लेन क्लब चलोवपा खातीर क्लबाचे धनी दर म्हयन्याक घेताले 25 लाख रुपया दिताले. उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाक फक्त सरकारूच जापसालदार, दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडिसाचो आरोप. वाळपय 41 वर्साच्या बायलेचें अपहरण करून तिचेर लैंगीक अत्याचार जाल्ल्याचे आयला उक्ताडार. वाळपय पुलिशेंत गुन्यांव नोंद, प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू. दिवचले नानोड्या वाठारांत एका घराक लागलो उजो लागिल्ल्यान जाले 10 लाखा परस चड लुकसाण. उजो लागलो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. आरजीपी स्वता युतींतल्यान सल्ला भायर. गोंय काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केले स्पश्ट. मतां फोडपा खातीर आप आनी आरजीपी भाजपाक करता मजत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप. नाकाबंदी सुरू असताना एका IAS अधिकाऱ्याची तपासणे खातीर पुलिसांनी आडयली गाडी. सांताक्रूज वाठारांतली घडणूक. पुलीस अधीक्षकान संबंदीत पुलीस कर्मचाऱ्याक काडपाक लायल्यो उठाबश्यो. आनी आतां खबरो विस्तारांत. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लब चलोवपा खातीर धन्या कडल्यान दर म्हयन्याक 25 लाख रुपया लाच मेळटाली असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडिसान केला. उजा लागून 25 जाणांक मरण येवपाक फक्त सरकारूच जापसालदार आसा. गोंयांत 73वी घटना दुरुस्ती आनी पंचायती राज्याच्या अंमलबजावणे विशीं सरकारान केंद्र सरकारा कडेन फट उलयला असो आरोप लेगीत ताणें केलेलो आसा. जेन्ना आमचो लेट प्रायम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जेन्ना तो प्रधानमंत्री आशिल्लो ताणें पंचायती राज हे लागू करपाक 73rd अमेंडमेंट हाडलें. म्हणजे जे लोक आमचे गांवांनी रावता जेन्ना पंचायतान रेझोल्युशन घेता ओ ग्राम सभान रेझोल्युशन घेता ते लागू जावपाक जाय. आयज कितें जाल्लें आसा, म्हजे कडेन एक रिटर्न आन्सर आयिल्लो आसा पार्लमेंटांतल्यान. जो पंचायती राज मिनिस्टर आसा लालन सिंग जो बिहारचो, ताजो रिप्लाय आयिल्लो आसा. जेन्ना क्वेश्चन लास्ट सेशनान विचारलें वाय 73rd अमेंडमेंट इज नॉट इम्प्लिमेंटेड इन गोवा, सो ह्या सरकारान फोटी मारली आनी थंय म्हाका ताणें एन्क्लोजरूय धाडला. कोणे सायन मारल्या, ती जी सस्पेंड जाल्या डायरेक्टर ऑफ पंचायत सिद्धी हलनकार, आनी तिका कोणे सांगला खंय पंचायत मिनिस्टर अशें अशें बरय म्हण लागू जाली म्हण फोटी लागू जाली. आनी आयज आमी पळयता आरपोरा जो काळ घडलेलो आसा 25 लोक तांकां मर्डर म्हणटा आमी मर्डर केल्या. कित्याक त्या सरपंचान, आमी तर पंचायती राज तर लागू जाल्ले जाल्यार तो सरपंच ताणें एअरपोर्टच्या सरपंचा मार्चान डिमॉलिशन ऑर्डर दिल्ली इलिगल म्हूण. ते कोणे आडायले? डायरेक्टर ऑफ पंचायत मिसेस सिद्धी हलनकार. ती कशीच आयज पेपरार हेडलायन जाल्ल्यो आसा की 3000 प्लस जे इलिगल डिमॉलिशन जेन्ना येता ती आडायता. सो हातून ती आडायता काय तिका फोर्स करता, कित्याक पयशे आनी कोण घेता आनी तिजेर प्रेशर हाडटा. सो हातून लोकांचो पळय जी इच्छा आसा, इलिगल कितें चाललेलें आसा, लोकांक गरीब लोकांची घरां तुमी मोडपाक फुडें धांवतात. बट जेन्ना हे व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन येता इलिगल करता दिल्लीच्यान, आयज आतां आमकां कळून येता की 25 लाख खंय ते पळय जळून गेला. 25 लाख म्हयन्याक ब्रायब दिताले खंय ते चलोवपाक. वाळपय वाठारांत एका 41 वर्साच्या बायलेचें अपहरण करून तिचेर लैंगीक अत्याचार जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावितान ह्या बायलेक रानांत व्हरून तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्लो खंय. ह्या प्रकरणा विशीं वाळपय पुलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणात दुबाविताक अटक केला अशें कळटा. फुडलो तपास चालू आसा. नमस्कार. वाळपयच्या एका जंगलान एका 41 वर्साच्या महिलेचेर अपहरण करून तेचेर लैंगीक अत्याचार केलेलो आसा आनी ह्या वेळार वाळपय पुलिसांत गुन्हा नोंद करून सध्या विठ्ठल झोरे हेका सध्या अटक केलेली आसा आनी फुडलो तपास ह्यो सुरू जाल्लो आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार अनसोळे भिरोंडा हांगातल्या 41 वर्साच्या महिलेचें पयलीं अपहरण केलें आनी त्या नंतर तेजेर अतिप्रसंग करून तेजेर लैंगीक अत्याचार केलेलो आसा आनी ह्या वेळार तेजेर ताका मारहाण सुद्दां केलेली आसा अशी म्हायती मेळिल्ली आसा.
ह्या वेळार जेन्ना हे जे घडणूक जाल्ली आसा ही मंगळारा सांजची जाल्लेली आसा आनी जेन्ना ताका मारहाण केली तेन्ना ती महिलेक एका अनवळखी जाग्यार थंय चिरेखाण चलता अशें कळटा आनी ह्या पिठाचेर ती बेशुद्ध अवस्थेत पडलेली आनी जेन्ना ती शुद्धीर आयली तेन्ना त्यानंतर त्यांनी विठ्ठल जुरे ह्या आरोपी संशयीत आरोपीन ताका रेडीगार्ड आंबे कडेन हांगासर सोडून दिलें आनी त्यानंतर त्यांनी आपल्या ती पीडित महिला आसा हेणी आपल्या फॅमिलीक सांगून मागीर वाळपे पुलिसान तक्रार दिलेली आसा. ह्या प्रकरणात वाळपे पुलिसांनी गुन्हा नोंद करून विठ्ठल जुरे हेका सुद्दां अटक केलेली आसा आनी फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर आनी PSI सनिशान नाईक फुडलो तपास करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. दिवचले नानोड्या वाठारांत उमेश कांदोळकर हाच्या घराक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान घरातले सामान लासून गेले. उजो लागिल्ल्यान 10 लाखां परस चड लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उजो पावलोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो लागलो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. हांव सगळं 8:30 भायर सरलो हांगासून हें कंप्लीट दार बंद करून हांव 8:30 भायर सरलो. तेजे पयलीं मिसेस आमची 7:30 चेडवा वांगडा गेली ते हॉस्पिटलान हें कोण आमचे रिलेटिव्ह बरें आसलें म्हणून पळोवपाक. आनी तेजे उपरांत मागीर म्हाका कितें 2 फोन येयलो म्हणून 2 तेजे उपरांत म्हाका तेजो हांव सोडलो हांगा येता सगळें देवळान खावप. घरान कितें कितें सामान आसलें? घरान सामान म्हणजे 2 सोप हे आसले सोफा सेट, एक दिवान पयला त्या पुलिसान पयला, एक फ्रीज डबल डोर आनी कॅश बी कितें हाडलें? कॅश म्हणजे कितें आसलें कितें सांगपा म्हणजे 2.5 लाख रुपया कॅश आसले, 5 बंडल आसले. ते महिला म्हणले जे आमी पयशे हाडलेले लग्नाचे एका वस्तू म्हणून आतां वस्तू करून दिल्ले ते म्हणल्यार फाल्यां व्हरून दितले म्हणून हाडून दवरलेले. अगती कितें जालें ते आमचे सैरा शिगा म्हणून ते उठून गेले. आपण मागीर सांजचे भरया जाल्यार फाल्यां भरया म्हणून 66 आसले 66. परत हेजे हे सगळे घेवंक पयशे आसले तेच्या ते मागीर ते डायग्नोज जाता. हांव तो कोणें काय सांगूंक शकता. फाटल्यान दार बंद करून आसा ते ओपन आसलें म्हाका कांयच करून धांवला. तुमी सगळें घर बंद करून गेले? बंद करून हांव शुअर बंद सगळे चावी लॉक म्हाजे कडेन घेवन गेला वयतलो. आतां सगळें हांगा सोदता चावी म्हाजे बंसून आसली लास्ट म्हाका मेळ्ळी. ते इतके म्हणजे समजा तुमी देवाचे दिवस हांव पेटेलो पालून गेलो. आमी सजेच कोण भायर वयता तशें करता सगळी जळलेलं आसा. म्हणजे घार अशे कंडिशनान आसा की रावपाच्या कंडिशनान ना. जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तेन्नाच ती रावूंक शकता. केन्ना केन्ना कशें आसा उजो मातसो लागलो, हो खरोच उजो खूब लागलेलो आसा. जुनें घर ते कौलारू घर आशिल्लें, सो कदाचित ते हे बी वाशे बी आसत ते सुके आसल्यामुळे ते बरबरीत जळ्ळे. एकदम वायट घटना जाल्या, एकदम दूर घटना जाल्ली आसा, अशी जावची न्हू. पण आमी इतलेंच करूं शकता की कशें बेगीन रिहॅबिलेट करचें, तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व कशें करचे. दुख्ख ते तेंचें सगळें आयलां. म्हजी रिक्वेस्ट बाकीचे NGO काय आसा, रोटरी बी असल्यांक आसा की तेंच्यांनी फुडार सरून आमदार म्हणून हांव आसतलोच कारण तांकां जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तांकां घर आमी करून दिवपाचें आसा. हाच्या कडेन रोटरी कडेन उलयलां आनी तांच्यांनी इन टर्म म्हणजे पळोवच्या पयलीं म्हटल्यार आमी करुया. हांव आयजूच हें सगळें करतलो, प्रोसिजर करतलो. तुमकां खबर आसतली एक 2-3 वर्सां पयलीं दुकानां हातून बिचोले मार्केटान दवरलें आनी तेन्ना सगळ्यांक आमी CM रिलीफान 1-1 लाख दिल्लो 2-3 वर्सां पयलीं. 5 दुकानांक दिल्लो तेन्ना एकदां उजो जाल्लो तेन्ना. प्लस बाकीचे थ्रू कलेक्टर दॅट इज डिजास्टर मॅनेजमेंट ते येतलेच, ते एसेस करून येतले डिपेंड ऑन द सिवियरिटी कितली. रिजन कितें कॉज कितें? रिजन सांगपाक ऑफेंड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. हांव काय एक्सपर्ट ना. प्रॉबेबल रिजन तांकां कोणाचो असो डावटूय येता म्हणजे फॉरेन्सीक टिमीक आपयला, शॉर्ट सर्किट, एनीथींग इट कॅन बी. एट दीस स्टेज डिफिकल्ट आसा तुमकां सांगपाक तांकां. तांचे जे डावट आसा ते आमी क्लियर करपाक आमची टीम, आमचे ऑफिसर्स आसात. कॉल आमकां आयले की हांगा नानोडा बामण वाडा हांगा कर्ण उजो पडला ड्राय ग्लास. पण अर्दे वाटेर आसतना आमकां अशें इन्फॉर्मेशन येयलें की घरा उजो पेटला. इमिजिएट आमचो फास्ट आसलीच न्हू पावले
आणि आम्ही फायर फायटिंग स्टार्ट केलं आहे. ऑलमोस्ट ताचे पयलीं उजो पेटलो तो आणि तेंच्या प्रमाणे फाटले एक सायडीचे दार ओपन आसले आणि ते पयलीं ओपन आसले आणि उजो ऑलमोस्ट भितर पेटोवन तेंचे ते कबड ते फर्निचर TV फ्रीज ऑलमोस्ट सगळे फायरान हे जाल्ले. आमी सगळो उजो पारयल जालो लॉस आणि त्या भायर 3 सिलिंडर आसले. लॉस ते सध्या एस्टिमेट करून जावचे नाही, ते लॉस खूप झालेले आसा आणि ते लोक त्यांचे ओनर प्रमाणे ते घरान कितें थोडी कॅश आसली दिसता अशें ते म्हणटाले 2.5 लाख कितें तरी. प्लस तेंचे कबड गेले, फर्निचर फ्रीज TV हे सगळे इलेक्ट्रॉनिक आयटम्स गेले. पण लॉस एस्टिमेट करून अजून ते करतले आमी. सिलिंडर स्फोट बी तो काय ना ना स्पोर्ट सगळे जावना. 3 असले सिलिंडर. 3 सिलिंडर आसले ते आमी भायर काडले समतेच आणि भितर वचून फायर फायटिंग स्टार्ट केली. तेंच्यांनी चावी काडून दिली आमकां ओनरांनी भितर वचून फायर फायटिंग स्टार्ट केली. बट बिफोर दॅट ऑलमोस्ट सगळे ते उज्यान हे जाल्ले. आमी युती करपाचो खूब यत्न केलो, मात अशा समजुती खातीर गटांची मान्यताय गरजेची आशिल्ली. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत कांय जाग्या विशीं RGPचे फुडारी नाराज आशिल्ले. आमी तांकां संपर्क करपाचो यत्न केलो, पूण तांणी जाप दिवना. पक्षाच्या अध्यक्षान जबाबदारीन विधान करप गरजेचें. तशेंच RGP स्वता युतींतल्यान भायर सरला अशें गोंय काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरेन स्पश्ट केलें. जाल्यार आप आनी RGP मतां फोडपाक भाजपाक मजत करता असो आरोप काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केलो. जो हमने कोशिश है अलायंस करने के बारे में, सबको अपोजिशन में एकजुट करके बीजेपी के खिलाफ लड़ना, ये हमारा मकसद था. उसी मकसद से हम सभी के साथ बातचीत कर रहे थे. लेकिन बातचीत के लिए मैंने उसमें कोशिश की कि सब एक साथ आना चाहिए. लेकिन आगे जो कहेंगे उसी तरीके से उसी के कहने पर हम वैसा अलायंस नहीं कर सकते. कुछ हमारे भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ उनके भी रहते हैं. जैसे कि उन्होंने जिस तरीके से बात उन्होंने की, तो कोई भी पार्टी का अध्यक्ष इस तरीके से बात करता है, मैं समझता हूँ वो सही नहीं है. हम एक दूसरे के साथ वहाँ पे कोई इंडिविजुअल ये करने के लिए बैठे नहीं है, चिकन एक दूसरे के ऊपर उछालने में. वहाँ हम टेबल पे बैठे थे, कई दिन हम बात चर्चा हुई. लेकिन जो मेन बात थी कि सांता क्रूज के बारे में जो PCC प्रेसिडेंट ने भी कहा कि वो सीट हमारी सिटिंग है और नॉर्थ में एक ही सीटिंग हमारी है. अगर एक ही सीटिंग थी तो ऐसी सीटिंग के बारे में अगर PCC प्रेसिडेंट कहते हैं ये सीट हमारी तरफ रहना चाहिए, उसमें गलत क्या है? तो एकदम से इस तरीके के स्टेटमेंट करना, मैं तो कहता हूँ कि इसमें समझदारी नहीं है. But was it promised to the RG initially? When the meeting was? मैं वो भी बता रहा हूँ. उसमें मैंने मेरे चुनाव चल रहे थे लास्ट हमारे नगर पालिका मेरे खुद के असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के 2-3 भी चुनाव वहाँ पे स्टार्ट थे. और उसी दिन जब मुझे पता चला कि भाई ये थोड़ी नाराजगी दिखा रहे हैं मनोज पर, मैं वहाँ से चले आया गोवा. वो भी बाई कार आया पुणे तक 13-14 घंटे करके. और इनको आते ही बुला लिया मैंने, मनोज का तरफ को बुला लिया और जो हमारे विजय सरदेश है उनको भी बुला लिया. उन्हें बोला अलायंस करने की हमारी इच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी ये सांता क्रूज का मामला वो तो ठीक है, लेकिन हमने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया अब मैं वापस नहीं ले सकते. मेरे पास सोच और भी टाइम है. तो उन्होंने कहा कि मैं हम कल सुबह तक बता देते हैं आपको लास्ट में, लेकिन सुबह भी नहीं बताया, टाइम हो गया. फिर हमारी तरफ से कि यहाँ पे वैसे बैठे, मैंने उनको 2 बार बोला कि पूछो उनको कि अगर उनको तैयार है तो जो कल भूल कर चले गए थे कि हम कल तक बात ये करेंगे करके डिसीजन लेंगे, तो उनका डिसीजन नहीं आया. लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि हमको अलायंस नहीं करना है. आम आदमी जरा म्हाका ऑन ग्राउंड खंय दिश्टी पडना. आय हॅव नॉट सीन आम आदमीचे प्रेझेंट्स आणि जो तांच्यो मिटिंग्यो जाल्यो. सी नाव आय फेल टू अंडरस्टँड. म्हाका दिसता गोंयकारांनी हॅज टू नोट दिस की काँग्रेस इज द ओनली पार्टी हूज अटॅकिंग BJP टुडे. अरविंद केजरीवाल गोंयान येता, शेल्ड्या मिटिंग जाली काँग्रेसीक अटॅक करता. बेतलबाटी मिटिंग जाली काँग्रेसीक अटॅक करता. चिमला गेलो काँग्रेसीक अटॅक करता. अरे तुम्ही ऍक्च्युअली लढता कोणाकडे? आर यू फायटिंग द BJP or you फायटिंग द काँग्रेस पार्टी? दुसऱ्यो ज्यो पार्टी आहा रेव्होल्युशनरी गोवन इज ओनली अटॅकिंग काँग्रेस. म्हाका एकूय ऑपोजिशन पार्टी एक्सेप्ट काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड दिसना जी सारखी BJP कडे डायरेक्ट फाईट करता. आम आदमीचे तो उलयता. आम आदमी एक डिफेक्टर फ्रॉम नुए हू डिफेक्टेड फ्रॉम काँग्रेस इज ओपनली कॅम्पेनिंग. त्याची बायल स्वतः त्याने नॉमिनेशनाक आशिल्ली. सो व्हॉट क्वेश्चन आर यू आस्किंग अबाउट आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी looks like they have come here to split the vote because I have not seen
any statement of Arvind Kejriwal attacking the BJP government. He is only attacking the Congress. विरोधी पक्षांचेर आरोप करच्या परस काँग्रेसीन स्वताच्या पक्षाचेर लक्ष केंद्रीत करपाची गरज आसा अशें म्हणीत आपाचे गोंय मुखेली अमित पालेकरान काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान केल्ले आरोप भायर आयले. ज्या ज्या सुवातेर आमी आमचे उमेदवार रिंगणार देवयला त्या सुवातेर आमचो प्रचार नेटान सुरू आसा अशें अमित पालेकरान सांगलें. म्हाका हांसप काय रडप तें कळना ह्या आरोपाचेर. म्हाका दिसता तुवें म्हाका पळयला आनी आतां तूं म्हाका ज्या जाग्यार सोदपाक आयल्लो तो ग्रावंडूच न्ही. वेर आय एम विथ माय टीम एंड पीपल आर रोमिंग विथ candidates are roaming with their volunteers for door to door. म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षान एक गोष्ट स्पश्ट करपाक जाय की 50 जे सीट आसा तातूंत तांणी लढाई केल्यो दुसऱ्या आपल्या अलायन्स सो कॉल्ड अलायन्स पार्टनरा बरोबर की हांगा आमी आमकां सिटां जाय म्हणून आमी घालना म्हणून तांची युती सारकी जावना. आनी अशें आसतनाय गोवा फॉरवर्डान तांची युती जाल्ल्या उपरांत गोवा फॉरवर्डान ज्या जाग्यार क्लेमूय करनाशिल्लो घालनाशिल्लो थंय आज कॅन्डिडेट काँग्रेस पक्षान कित्याक घालूना. एक 5-6 अशे जागे आसा ज्या जाग्यार काँग्रेस पक्षान घालना कारण कॅन्डिडेट ना काय व्हॉलेंटियर ना हे प्रश्नाचें उत्तर काँग्रेसान दिवचें पडटलें. दुसरी गजाल आमी गोंयांत येवन आमचे केजरीवाल आसूं किंवा आमी आसूं खरी लढाई जर भारतीय जनता पार्टी विरोधात लढटा जाल्यार आमी आसा. कोणाचो खंय सुपाव पाठिंबा आसता आनी कोणाचें खंय अंडरस्टँडींग आसता तें म्हाका दिसता लोकांक कळून चुकलां. ताचेर आनी हांव म्हाका काय उलोवपाचें ना. आम आदमी पार्टी निर्भीडपणे भारतीय जनता पार्टीक भिनासतना कोणा कडेन कांय सेटींग करनासतना आमी आमचें काम करत आसा. आनी आय डोंट थिंक वी नीड एनी कॅरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम अमित पाटकर. ताणें आपलें घर ताणें पळोवचें. आम आदमी पार्टी सक्षम आसा भारतीय जनता पार्टी विरोधात लढपाक आनी पुरेपूर फोर्सान आज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या जाग्यार आमी कॅन्डिडेट दिल्या ते पुरेपूर फोर्सान आमी लढटात. गोंयच्या INA संसद नौदळात MH-60R हेलिकॉप्टर स्क्वॉड्रन INAS 335 335 आस्पाव जालो जाची तयारी वास्कोत व्हडा दबाज्यांत चालू आशिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. हे हेलिकॉप्टर अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिनात तयार केला जाची अत्याधुनीक हत्यारां सेन्सर्स हे भारतीय नौदळाक आनीक घटमूट करता. हे हेलिकॉप्टर सगळ्या तरेच्या हमल्यां मदीं दुस्मानाक टक्कर दिवपाक सक्षम आसा आनी दुस्मानाक टक्कर दिवपाची तांक दवरता. तुवें मुर्मुशे वाठारांत एक कार उमटली. बुधवारा सकाळी हो स्वयं अपघात जाल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत वळण घेता आसतना कार चालकाचे कारयेवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान ही कार उमटली. सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. एक्चुअली मैं आ रहा था वहाँ से, मेरा स्पीड कुछ भी ज़्यादा नहीं था. ये जो वहाँ पे खड़ी डाला है ना, खड़ी की वजह से स्पीड हुआ गाड़ी वहाँ से. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रास्ता भी ठीक नहीं है. यहाँ से अगर यहाँ पे प्लेन होता तो कुछ नहीं हो सकता था. इधर से गाड़ी पूरा कंट्रोल मेरा छूट गया और गाड़ी यहाँ से पलटी मारा, 2 पलटी मारा यहाँ पे. और ये सब ये खड़ी की वजह से हुआ है. अकेला था? हाँ, मैं अकेला ही था. दाबोळे व्यास जंक्शनाचेर गॅस पायपलायनीक गळटी लागिल्ली. ह्या घडणुकेची म्हायती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळे उपरांत ताणें घडणूक थळाचेर वचून परिस्थिती नियंत्रणांत हाडली. सुदैवान कोणाक जिवीत हानी जावंक ना.
ताजें नुस्तें व्हड प्रमाणांत रेल्वेंतल्यान पार्सलांनी एका राज्यांतल्यान दुसरे कडेन व्हरपाचो वेवहार कसो कोकण रेल्वे स्टेशना वयल्यान जाता हे गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेरान दाखयल्ले. ही पार्सलां कितलींशींच वरां स्टेशनाच्या भायर दवरिल्ल्यान पार्सलांतले बर्फाचें उदक सगळे कडेन गळटा आनी त्या वाठारांत घाण वास निर्माण जाल्ल्यान थंय यो वच करप्यांक त्रास जाता. लोकांक आनी गोंयकारांच्या भलायके कडेन धोको हे दोनूय पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या उपरांत संबंदितान दखल घेत हें नुस्तें लोकांनी खावपा सारकें नाशिल्ल्याचें दिसून आयलें खरें, पूण आजून मेरेन थंय नुस्त्याचो वेवहार जायत आशिल्ल्यान आनी कितलो तेंप हो भलायके कडेन खेळ चलतलो असो प्रश्न निर्माण जाता. Some consigners, they're booking fish through parcel, and it's coming from this Gujarat or Kerala, these states. So there's certain conditions which are to be complied while booking the parcel. That thermocol box in which you are packing the fish, it should be of certain thickness. Then it should have so much quantity of ice, and then they should have a certificate regarding that the fish which is being parceled is consumable. So that has to be ensured at the booking station. And Madgaon is a receiving station where the parcels are received. So once it is booked from that X station to Madgaon, it has to be unloaded anyway at the Madgaon, and it has to be delivered to the. Those are the booking conditions of the parcel. So now there is a water also seepaging. Then no, we have made a separate pit for that, so that water goes directly. It's not spilled anywhere. There's one underground box we have made with pipes, and boxes are kept on that, so that water, that fish water, whatever is there, it just goes through the drain. 2 दिसां पयलीं आमी एक न्यूज तुमचे मुखार हाडिल्लो, तो म्हणजे कोकण रेल्वेच्या जे कंटेनर नुस्तें येता ते नुस्तें जो घाण हांगा पडिल्ली आसता, हांगा ताका लागून जळारां जाल्ली आसा, नुस्त्याची रेल्वे स्टेशनाची घाण जाल्ली आसा. आनी हे कसली कंडिशनाक नुस्तें आसा ते ताजी कंडिशन म्हणजे ताजे बरोबर पॅकिंग ना ह्या बद्दलचो एक रिपोर्ट तुमचे मुखार हाडिल्लो. ताजे नंतर काल कोकण रेल्वेच्या हेल्थ ऑफिसरान ह्या नुस्त्याची चॅकिंग केली, ह्या नुस्त्याची तपासणी केली, आनी तांकां अशें आढळून आयलें की हें नुस्तें ह्युमन कन्झम्पशना खातीर फिट ना, हें नुस्तें ह्युमन कन्झम्पशना खातीर योग्य ना. ताका लागून तांणी ताजेर एक तांकां सांगलें की हे नुस्तें डिस्पोज करचें. मागीर प्रश्न जालो की कोण हो डिस्पोज करतलो, आनी हाका लागून मागीर रेल्वे पुलीस आनी हेल्थ ऑफिसर हांणी दोगांयनी मेळून तें डिस्पोज केलें. पूण हो एक दिसाचो प्रश्न जालो. गोंयांत आतां आमी रेल्वे अधिकाऱ्या कडल्यान म्हायती घेतली तेन्ना गोंयांत गुजरात, केरला, मँगलोर अशा पयसल्या जाग्या वयल्यान नुस्तें येता. मेन म्हणजे हाजी पॅकिंग बरोबर जायना. हाका प्रॉपर पॅकिंग करूनच आनी ताजे नंतर ताका सर्टिफिकेट प्रॉपर ऑफिसरा कडल्यान सर्टिफिकेट दिवनूच हें नुस्तें हांगा धाडपाक जाय. रेल्वे अधिकाऱ्यान म्हायती दिली की ज्या जाग्या वयल्यान हें पार्सल केल्लें वता थंय हाजी प्रॉपर तपासणी जावपाक जाय, ती जायना अशें दिसून येता. कारण हांगा जर पळयलें, काल आमी पळयलें तशें साकांनी भरून तिसरी हाडिल्ल्यो, तातूंत आयस बीस कांयच नाशिल्लो. साद्या थर्माकोला बॉक्सांनी हांगा नुस्तें येता. मेन म्हणजे ताजें इन्सुलेशन बरोबर जालां काय कितें हाजी कांयच पळोवणी नासता. सांग की बॉक्सां सादी. त्याच बरोबर जेन्ना हें पार्सल करतात तेन्ना ताजी टेम्परेचरय चॅक करपाक जाय, पूण तशें हांगा कांयच जायना. आमी FDA कडेन उलयले. FDAन आमकां डायरेक्टली सांगपाक नकार दिलो, पूण FDAन म्हायती दिली ते प्रमाणे जर तर ते 100 किलोमिटराच्या पयस असलें जाल्यार ताका स्पेशल नॉर्म्स लागतात. ताका -0 टेम्परेचराच्या सकयल तें नुस्तें हाडचें पडटा. ताका लागून प्रॉपर पॅकिंग जावपाक जाय आनी तें हांगा बरे भशेन त्या आयसाची क्वॉन्टिटी तितलेच आयसा क्वॉन्टिटी भितर तें हांगा पावपाक जाय. सो तें पळयलें जाल्यार हांगा तें तशें पावना. लागीं स्टेशन म्हणजे गुजरात म्हणून खूब पयसली स्टेशन जालें, केरलाय खूब पयसली स्टेशन जालें. लागीं स्टेशन म्हणजे जें नुस्तें येता तें म्हणजे मँगलोर. आनी मँगलोरच्यान गोंयांत मोठ्या प्रमाणांत तिसऱ्यो आनी बाकीचें नुस्तें येता जें रेल्वे थ्रू येता, कारण तांकां ट्रान्सपोर्टेशनाक सवाय पडटा. तें जें आसा तें बेश्टे साकांनी घालून हाडटात आनी मँगलोरच्यान हांगा पावपाक जवळ जवळ 5.5 वरांचो टायम लागता. म्हणजे कशें आमच्या गोंयकाराच्या हेल्था कडेन खेळटात हें पळोवपाची गजाल आसा. FDAन सांगलें की आमकां हांगा रेल्वे स्टेशनाचेर चॅकिंग करपाक मेळना. आमचें जें नुस्तें येता तें मागीर मार्केटांत चॅकिंग केल्लें वता, पूण जर
रेल्वे स्टेशनार जेन्ना काल चॅकिंग केलें तेन्ना ह्यो सगळ्यो क्लेम ज्यो आसात ह्यो फटी गेल्यो. म्हणजे हें नुस्तें जें रेल्वे स्टेशनाचेर येता तें खावपाच्या कंडिशनाक नासता आनी हें खावपाक मनशान कंज्यूम करपाक फिट ना अशें हांगच्या मेडिकल ऑफिसरान सर्टिफिकेट दिल्ली आसा. आतां हें नुस्तें अजून येवप चालूच आसा आनी हाजें मेन म्हणजे पॅकिंग जायना. केन्ना पर्यंत हें अशें डिपार्टमेंट खेळत उरतलें काय गोंयकारांक बरें नुस्तें खावपाक मेळटलें हो पळोवपाचो प्रश्न आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. उजो पालोवपी दळाचो अग्निसुरक्षे विशींचो परवानो नाशिल्ल्यान आनी बांदकामा खातीर गरजेची स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी नाशिल्ल्यान अशा नेमांचें उल्लंघन करपी बार्देशांतली 3 आस्थापनां सील केल्यात. वरिश्ठ नागरी सेवेच्या अधिकाऱ्याच्या फुडारपणा खाला क्लारा सालूद आनी मयान ह्या 3 क्लबांचेर कारवाय जाल्या. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयल्या उपरांत प्रशासनान ही पावलां उखल्ल्यात. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही